दिव्यवाणी 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 म्हज्या भावयनीनो सुमार 24 वर्सां पयलें हांव रोमांत शिकागो मुग्दून भारताक फाटी येतना एर फ्रांस प्लेनार आयलो आनी तें कनेक्टींग फ्लायट आमकां फ्रांसान देवंक आसलें मागीर फ्रांसाचें एर फ्रांसाचेर बोर्डींग आसलें तशेंच दुसरें तावन जर्मनी तावन आनी येयले पुरो लोक सोडलो आनी तें मागीर एर फ्रांस फ्लायट आयलें आनी बरें आरामशें करून कांय तोंदरे नासतना आमी आयले. हांव एक 5 वरांचें पयन आमचें जाल्लें आनी पयनार इतल्यान म्हज्या उजव्याक एकलो बसलो, कांय उलयनासलो. तसो एक व्हडलो बूक आसलो, तो बूक वाचून थावलो. म्हज्या दाव्याक आसलो एक तरणाटो, खंय तो खंय पुरासाण जाल्ली की वॉर टायम आली ड्युटी आली की ताका तो सगळो दीस न्हिदोवन थावलो, उलयनासलो. आनी जेवताना घालें दिताना उठलो आनी तें दिलें आनी तक्षण न्हिदतालो. वय म्हाका विशुलो तो वाचून थावलो, कांय उलयनासलो. मागीर आमचें एक 5 वरांचें एक 5-6 वरांचें इतल्याक 5:30 वरांचें जावंक पुरो पयन काबार जाल्लें आनी तें पयन काबार आनी खाली एक 4 वरांचें पयन आसा. 10 वरांच्या पयनांत 4 वरांचें पयन बाकी आसा. तशें म्हणटना एकच फावटी आमकां अनावंस जालें कोणें उठोवन जो आनी तेशी निशेन वचून जो म्हणून. आनी थंयच ते व्हडली गडबड जाली, गडबड सुरू जावंक जाली. आनी तशें म्हणटाना एकच ताणें प्लेन हालोवंक सुरू जालें. देखून आमकां बेल्ट घालून बसोंक आनी गट सांगलें. पूण वयता कॅबिना भितर आमची बॅगां दवरलीं, पडोवंक सुरू जालीं आनी भुरग्यांनी बोबाट घालूंक सुरू केली, थोड्या भुरग्यांनी आनी पुरा. आनी तें हालोवंक अशें कठीण हालतालें. वयर सावन सकयल आयलें, वयर सकयल जातालें. आनी पूण आमी कोणी बॅगां विसरून जो आनी हालोवन जो म्हूण सांगलें, बेल्ट घालून वगत बसाचें म्हणून. देखून सगळे वगत बसून आले आनी हांवें गोंद काडून तेर्स काडून बेठोवंक सुरू केलो आनी म्हाका तें देवाक आमी समर्पीत केलें. तें आसलें सगळ्यां खातीर हांवें मागलें आनी ही गडबड जाली, दोशी जाल्यो, बॅगां वयर थावन पडलीं आनी कॅबिनांत थावन बॅगां सकयल पडलीं. लोक गाबरी जालो. आपायचे लायट पेटले आनी ह्या वेळी हांवें गोंद काडून म्हज्या सदांचो तेर्स केलो. एक 20-25 मिनटांनी परतून प्रशांत जालें. प्लेन हालचें उणें जालें, प्लेन प्रशांत जालें. तें खलें घडीत घेवन आमकां थंय कळोना. दुसरे दिसा बॉम्बे जाल्यार बॉम्बे येतालें फ्लायट. बॉम्बे आमच्या सेऱ्यांगांनी पेपर पळयतना थंय इराणांत चंडामारूत तावन मस्तना मेल्यान ताणें घरान पुरा मोडल्यान. इराणाचे वयर प्लेन येताना थंय चंडामारूत आयलें, सायक्लोन आयिल्लें. देखून ताचे उपरांत हांव तेर्स करचो पळोवन, काम आसलो पळोवन फ्लायटार आसतना म्हाका तिशुलो बूक वाचतलो मनशान उलोवंक सुरू केलें. म्हजो तेर्सान फ्लायटार जाताना ताणें म्हजे हेपटी जोर घालतना म्हज्या पांयां घट्ट धरलें अशें कर. आनी म्हाका त्या वेळार 3-4 वर्सां प्राय. ताका एक 50-8 या 60 वर्सांचो तो आनी बरो शिकपी आनी आमचो क्रिस्तांव न्ही, हेर धर्माचो हेर भावार्थाक सरवल्लो तो आनी कोलो तसो दुसरो हेर भावार्थ तसो. आनी तो म्हजे कडेन उलयलो आनी तूं पाद्राप गी म्हूण विचारलें ताणें म्हाका. आर यू प्रिस्ट, कॅथलीक प्रिस्ट म्हूण विचारलें. वय म्हळें हांवें. आनी तो मस्त शिकपी, भायल्या गांवांनी शिकला म्हणून. आनी ताणें ताचें नांव सांगलें म्हाका. आनी तो बेंगलोरांत ताका एक कंपनी आसा, तो बॉश कंपनीक खंयच्या कंपनीक तो एक कलेंक जाय जाल्यार स्पॅर पार्ट्स आनी करून दिता. जर्मनी इंडस्ट्रियल एक्झिबिशन आसलें ताचें. त्या एक्झिबिशनाकाचें आनी तांच्या कंपनीन तयार करच्यो वस्तू थंय वचून एक्झिबिशनाक गेल्लो. ताचें टीम गेल्लें. टीम इल्लेशें पयलें आयलां आनी वो इल्लेशें बिजनस कॉन्ट्रॅक्टा खातीर रावल्लो आनी वो त्या फ्लायटार आसलो म्हणून म्हजे कडेन म्हणालो. मागीर ताणें म्हजे कडेन एक सवाल विचारलें, तूं पाद्राप गी म्हणून. वय म्हणें. तूं डू यू हॅव ए पर्सनल रिलेशनशीप वीथ जिजस क्रायस्ट म्हणालो. डू यू हॅव ए पर्सनल रिलेशनशीप वीथ जिजस क्रायस्ट म्हणालो. तुका जेजू क्रिस्ता लागीं वैयक्तीक संबंद आसा गे, संबंदाचें मात जालें. तुका संबंद आसा गे जेजू लागीं, संबंद आसा गे तुका म्हणून. म्हाका एक फावटीन ताका ताटक्क जालें. कितें म्हणचें म्हणून म्हाका एकच फावटीन कळोना. आतां तूं प्रिंसिपल गे म्हळ्यार हांव वय. आतां म्हाका प्रिंसिपल केला थंय. हांव गेल्ल्या क्षण एसीस कॉलेजचो प्रिंसिपल म्हूण येता हांवें. प्रिंसिपल म्हूण येता. पूण आनी तूं एक डायरेक्टर गे म्हूण विचारल्यार विचारचें कोणें आयकलां. तूं एक विगार गे म्हूण विचारता हांव. तूं हेडमास्टर गे म्हूण विचारता हांव. तूं मॅनेजर गे म्हूण विचारता हांव. विगार गे म्हूण विचारता हांव. पूण देवाचो तुका संबंद आसा गे म्हूण म्हजे कडेन कोणी विचारली आनी हांवें जाप दिली कळना. जेजूचो तुका वैयक्तीक पर्सनल रिलेशनशीप आसा गे जेजू लागीं म्हूण कोणें विचारिल्लें ना. देखून म्हाका एकच फावटी खालें म्हणचें गे म्हूण कळोना.
देखून हांवें कितें ताणें म्हजे लागीं अशें कांय विचारलें जाल्यार म्हाका कांय इजी जातालें. ताणें डायरेक्टर गी प्रिंसिपल गी मातशें कांय विचारूं ना ताणें. तुका जेजूचो संबंद आसा गी म्हूण विचारलें ताणें. दुसऱ्यान ताणें विचारूं ना म्हळ्यार तूं कितें शिकलाय, तुका कितली बुदोवंक काय, कळ्ळें तूं बूक वाचताय आनी बायबल वाचताय गी, म्हजें शिकप कितें, बुदोवंक काय कितें, कांय ताणें विचारूं ना. म्हज्या भावार्थ विशीं तो भावार्थ कसो, कसलो भावार्थ तुजो आसा, त्या भावार्था विशीं म्हाका इल्लें सांग म्हूण ताणें विचारूं ना. ताका जाणा जावंक जाय म्हजो संबंद जेजू लागीं. जेजू लागीं म्हाका कसलो संबंद आहा गी म्हणून. हांव सायलंट जालो, मौन जालो. हें हांव नंतर हांवें इल्लेशें मौन जाल्ल्या नंतर आनी तें हांवें वाडिल्ली, अभिवृद्धी जाल्ली, हांवें भावार्थांत म्हज्या आत्मीक जिणेंत वाडिल्ली रीत, अभिवृद्धी जाल्ली हें सगळें हांव आटापता म्हूण म्हाका कळ्ळें जेजूच्या संबंदांत. कसली संबंद आसा तुका जेजू लागीं, तुका वैयक्तीक संबंद आसा गी म्हूण. म्हळ्यार ताका पळोवंक जाय हांवें वाडिल्ली रीत, हांवें अभिवृद्धी जाल्ली ह्या आत्मीक जिवितांत, स्पिरिच्युअल लायफांत, आत्मीक जिवितांत हांवें अभिवृद्धी जालां गी, हें सगळें हांव आटापता म्हूण म्हाका बगलें. ह्या दिशेन हांव कोश्टोन आसा म्हूण ताका सांगलें. हांव सोम्याक वैयक्तीक संबंद आसा करूंक उड्डापट्ट करता म्हणून ताका सांगलें. जेजू लागीं संबंद करीत आसां, हें करीत आसां. तो म्हजो आणकी बळा दीक हांव करूंक दिसान दीस हांव वत धाडटां, हांव दृढ घट करूंक हांव आणकी फेसाडटां म्हूण सांगलें. जेजू लागीं एक बळवंत संबंद, एक दृढ संबंद आसा करूंक हांव आणकी फेसाडटां. हांव त्या पयनार आसां. आय एम ऑन द जर्नी टू बिल्ड माय रिलेशनशीप विथ गॉड. म्हजो संबंद जेजू लागीं आसा करच्या पयनार हांव आसां म्हूण सांगलें. ताका हांवें जाप दिली. ताका म्हजी जाप पळोवन ताका पसंद जाल्ल्या बरी म्हाका बगलें. तो म्हजे लागीं बरो उलोवंक सुरू केलें नंतर. आनी ताचो अणभव ताणें दिलो देवा विशयी. ताका अणभव जोडूंक ताणें खंयच्याय एका देवाचें नांव आनी कांय काडूं ना. देवाच्या विशयान अणभव आसा करूंक म्हळ्यार तो मस्त बूक वाचता तो, आनी मस्त बुदवंत आनी जाणारी. कांय मॅथ्सांत इंजिनियरिंगांत केलां म्हणलो, कोलो इंजिनियर म्हणलो, पूण मॅथ्सांत भारी बुदवंत फिजिक्सांत म्हाका बगलें. आनी तो एक सोड वेळ आतां इंट्रस्ट ताका बरें भावार्था विशीं, आत्मीक जिणे विशयांत बूक वाचता तो. व्हडल्या व्हडल्या बरयणाऱ्यांचे बूक वाचता म्हूण म्हाका कळ्ळें. मागीर ताणें म्हाका ताचें विजिटींग कार्ड दिलें आनी बेंगलोर आयल्यार तूं म्हज्या सांगाता राव, हांव अरेंज करतां तुका, म्हज्या सांगाता राव फादर म्हणलो तो. आनी ये कम एंड स्टे वीथ मी एज माय गेस्ट म्हणलो. केदार बेंगलोर आयल्यार म्हाका जस्ट फोन कर, हांव तुका पिकअप करतां एअरपोर्टान जावन. खंय आसा हांव तुका पिकअप करतां म्हणलो. आनी खंयच्या हॉटेलांत तूं रावूंक पसंद करताय गी म्हूण विचारलें ताणें. आनी म्हजें जाप आयकून ताका म्हजी जाप पसंद जाली. हांवें म्हज्या भावार्था विशयान सांगूना, जेजू लागीं जेजू अशें तशें म्हूण इबार दिवना, वांजेल तशें सांगता म्हणूना, इत्त जाप तित्त जाप म्हणून हांवें कांय सांगूना. हांवें सांगलें जेजू लागीं संबंद आसा करूंक हांव फेसाडटां आनकी उड्डोवन आसा हे घट संबंद जेजू लागीं जाणा जावंक, जेजूचो अणभव जोडूंक हांव एक प्रयत्न करता येता. हांव एक स्ट्रगल करता येता जेजू लागीं एक संबंद आसा करूंक. थोडे फावटीं 10 मिनटां मुखार येता, थोडे फावटीं 10 मिनटां फाटीं येता. अशें उड्डापट्ट जाता येता. जेजू लागीं बळवंत एक संबंद आसा करूंक, आत्मीक जिविताचो बळवंत संबंद आसा करूंक जेजू लागीं वैयक्तीक म्हजो आनी ताचे मदें संबंद आसा करूंक हांव उड्डापट्ट करता येता, हांव स्ट्रगल करता येता, हांव झूज करता येता म्हूण ताका सांगलें. आनी ताका तें पसंद जावन म्हजे लागीं इतल्यो म्हजे उलोवन ताचें कार्ड, विजिटींग कार्ड दिवन तो गेलो. मुखाच्यान त्या मनशाचें सवाल तो विचारलो, तो गेलो. ताणें दिल्लें कार्ड म्हजे कडेन भायर पडलें खंय गी. 2 दीस बॉम्बे आसलो, खंय वॉश करतना खंय तो पडून गेलें गी. आनी खंय गेलें म्हूण गुंतून ताणें दुतान म्हज्या बॉल्सान घाल्लें, शर्टाच्या बॉल्सान घाल्लें. खंय गेलें म्हूण गुंतूना. तेजो मोबायल आनी नासलें. आनी म्हजे कार्ड भायर पडलें. त्या मनशाची वळख मतीन ताचें रुपणें आसा. ताणें उलयलें उतरां, पूण एक म्हाका घट्ट रावलें. ताणें दिल्लें कार्ड, एड्रेस, ताची वळख आनी पुराय गेली. पूण एक ताणें विचारलें सवाल उरलें, तुका जेजू क्रिस्ता लागीं लागशिल्लो संबंद आसा गी? तुका संबंद आहा गी जेजू लागीं? डू यू हॅव ए रिलेशनशीप वीथ जीजस म्हणे, जीजस क्रायस्ट म्हूण विचारलें लागशिल्लो. देखून ताच्या सवाला द्वारे म्हाका वांजेल चड लागशिल्लो जालो. इल्ली बदलावण आयली म्हणजे थंय इल्लीशी भितरली बदलावण, इल्लीशी भायली बदलावण. भितरली बदलावण पयली आयली. भितरली बदलावण म्हळ्यार म्हजे मागण्यांत म्हाका अभिरुची चडली. चड मागाचें, जेजू लागीं संबंद आसा करीचे म्हूण सांगून. आत्मीक जिणे वयले थोडे म्हजे थंय एक खालतेपण म्हजे लागीं आयलें. मस्त खालतो जालो हांव, खालतो जालो. आनी जेजू थंय म्हाका आकर्शण जालें, एट्रॅक्शन जालें
जेजू थंय मागण्या थंय म्हाका एट्रॅक्शन जालें. हें भितरलें आंतरीक बदलावण येताना हांवें बैलान इल्ली बदलावण आसान केली. केस आनी काड सोडलें. इस्कालाक वत्तायन म्हणल्यार बरी म्हाका दवरल्यार वत्तायन म्हणल्यार बरी हांव भायर आयलो आनी इस्कालांत हांव इस्कालाच्या त्या एटमॉस्फियरांत हांव इस्कालांनी प्रिंसिपल नाका BSc B.Ed करून मागीर MSc केल्ल्यान हांवें म्हाका इस्कालांत चड वत्ताय आसली. म्हळ्यार म्हाका बरें शिकोवंक हांवें एज्युकेशनिस्ट काल एक पाठां करतलो मास्टर न्ही हांव एज्युकेशनिस्ट. खंयच्या भुरग्याक कशें शिकय कोलो सब्जेक्टान ताणें 100 काडिचे खंयच्यान ताणें मुखार आसाचे खंयच्यान ताणें वस्तू दिचे म्हण हर एक भुरग्याक हांव तांकां स्टडी करून तांकां सांगतलो हल्यान त्यो हुशार जायचे म्हणून. आनी ती भुरगीं त्या तांकां जाता कलीन देणी देवान देणी दिल्यांत ती उर्जीत करूंक हांव सोदून काडून सांगतलो. तुवें सोशियलांत तुवें सायन्सान तुवें मॅथ्सांत आनी सायन्सान तुवें सगळी 100 सब्जेक्टान तुका साध्य आसा थोड्या भुरग्यांक. थोड्यांक खाली मॅथ्सान मात लँग्वेजीस जायनातले थोड्यांक लँग्वेजीस जातात मॅथ्स आनी सायन्स जायनातलें. देखून थांतू तुवें 100 कडूंक ताका वत्तू दिजे म्हणून भुरग्यांक सांगून नासलो. अशें प्रकार देखून म्हाका त्या एज्युकेशन भितर भायर आयलो. भायर येवन केस वाडयले. पयलीं हांव अशें नासलो. काड वाडयलें. म्हजो लोभ एक संन्यासीच्या लोभा बरी हांवें घालखणयलो. म्हाका आंतरीक बदलावण आयिल्ल्या वरवीं म्हजी आशा अभिरुची इल्लीशी चड जाली. जेजू थंय एट्रॅक्शन आयलें. वांजेला थंय एट्रॅक्शन आयलें आकर्शण जालें. आनी मागण्याच्या जिवितांत म्हाका एक दीस मागण्या बसाचें ध्यान करीचें म्हणलें तें म्हजें थंय चुरूक जालें. देखून आंतरीक भितरलें पयन म्हजें आनी इल्लें चुरूक जालें आनी इल्लें बळादीक जालें आनी मागणें अर्था बरी जावंक जालें. पयलें म्हाका इतलें मागणें तितलें म्हाका त्या वेळार बसाचें आतां अर्था बरीत आनी तें आकर्शण आयलें. वांजेलाची सुवार्ता म्हजो स्पिरीट आनी त्या स्पिरिता लागीं म्हजो स्पिरिता लागीं कनेक्ट जालो एकवटलो. पाताक रडा जिनी बदला म्हणून उलो दिवचो जुवांव उलो दिलो पाताक रडा जिनी बदल्या म्हणून तो उदकान बावतीज दितलो जुवांव बावतीज. आतां जेजू येवचो ताचे कुशीन येवचो पळोवन पळया देवाची शेळी म्हणटा ह्या दुसऱ्या आयतारा दीस सद्याकाळचो दुसरो आयतार म्हणटा. देखून पळया देवाची शेळी म्हणटा जेजूक. म्हाका पळया देवाची शेळी म्हणटा म्हाका कुडास येता. आमच्या सेमिनारींत आसतना आमच्या सेमिनारी एक ब्रदर आसलो बारीक बरो सांगाती तो खरी आमकां थांखानांतल्या ताचेर सांगलें जाल्यार उणुदाक हाडून दितलो आनी आमकां इल्लेशें फ्रुट्सां पपायगे खातानी कुडको हाडून दितलो आनी आमकां रुमांत हाडून तो गुळयो त्यो वखदांनी करतलो. बरो सादो मनीस. ताका आमी देवाची शेळी म्हणची आली. आनी तो पाप सादो बळो आनी दयाळ बिरमोत राती वचून ताका उठे येयल्यार आमकां उणदाक करून हाडून दितलो. बिरमतीचो खालतो आनी कालें त्यो सांगल्यार फाटीन जाप दिनातलो. देखून आमी ताका देवाची शेळी लॅम्ब ऑफ गॉड म्हणटाले आमी ताका. पूण हें सुपरफिशल भायल्यान पळोवन भायलें म्हणजे इल्लेशें दाया बिरमत पावोन मात न्ही. ताच्या केल्लें जेजूक म्हणटाना जेजूचें भारी भायल्यान पळोवन जेजू खालतो जेजू सादो बोळो जेजू सकाळां पावता पिडा गुण करता म्हणून खाली तो की ताका पळोवन सांजवान म्हणलें की ना. सांजवान जेजूक ही देवाची शेळी म्हणटाना खाली बैलान ताची दाया बिरमतांनी पळोवन तेणी ताच्या भितर आनी गुंडायन जेजू तें गुंडायन ताणें दिश्ट घाली. जुवान गुंडायची दिश्ट घाली आंतरीक दिश्ट घाली म्हळ्यार गूंड डीप रितीन जेजूक ताणें पळयलें. देखून तो म्हणलो ही देवाची शेळी म्हळ्यार लॅम म्हणून सांगल्यार म्हळ्यार देवळांत बाली बेठोवची शेळी. हें गूंड काली कालतो बळो सादो आमकां जाय जाल्लें करता. देखून ती देवाची शेळी म्हणणी तो देवळांत बली बेठोवची शेळी देखून ताच्या रक्तान पाप काडची बली सीन ऑफरींग म्हणटा पाप काडची बली तो जाल्ल्यांत जुवान म्हळें ही देवाची शेळी म्हणून. देवाची शेळी पाताक देवा लागीं संबंद मोडटा. आमचे पाताक देवा लागीं संबंद मोडटा आनी देवाच्यान आमकां सपरेशन जाता वेगळासार करता. कसली संगत देवा लागीं आमकां वेगळासार हाडटा सपरेशन करता वेगळासार हाडटा ती संगत पाताक. आमी थोडे फावटी आमी करचे ल्हान सुकी करचें जाल्यार करूं ना हें करचें जाल्यार करूं व्हडल्या पाताक आनी म्हणटा नीज पाताक म्हळ्यार आमकां आनी देवाक सपरेशन हाडचें वेगळासार देवातान वेगळासार करचें पाताक. देखून शेळयेची बलये दोरी पातकाचेर जैत व्हरून पातकाचेर ह्या शेळीक भेटयताले लोक शेळी भेटयताली देवाची शेळी ताचेर पातकाचेर जैत व्हरूंक ही देवाची शेळी जेजू ताका भेटयता आनी देवाची शेळयेच्या त्या रक्ताद्वारे पातकाचेर आमी जैत व्हरूंक आनी देवा लागीं संबंद परत आसा करूं मोडुलो संबंद तो सपरेशन देवातावन सपरेशन जावन तुटुलो संबंद परत
परत आसा करूंक मनशांनी बेठोवची शेळयेची बली ताका सीन ऑफरींग. पूण जेजू पातकी मनशाची शेळी न्हय, जेजू आमची शेळी न्हय, ती आमी पातकी, आमच्या पतका शेळी न्हय. जेजू देवाची शेळी, लॅम्ब ऑफ गॉड, देवाची शेळी. देवा लागीं मोडुलो संबंध परत्यान घडसूंक, परतून तो आसा करूंक, परत तो आसा करूंक, तो बळादीक करूंक, तो संबंध घडसून बळादीक करूंक देव सुरवात करता. इनिशिएटीव देव येता. देवाची शेळी म्हळ्यार ताची शेळी ताचो पुताकत आमकां बली भेटोवन शेळी जावन जेजूक तो संवसारांत धाडटा. देखून जेजू देवाची शेळी पातकी मनशाची शेळी न्ही. ती देवाची शेळी म्हळ्यार आमच्या पाता कडून देवान सुरवात सुरू केली. इनिशिएटीव देवान काणयलें आनी देवान सर्गातावन ते शेळयेक ह्या संवसारीन धाडलो आमकां परतून ताच्या लागीं हें करूं, पातकाचेर जय करूंक, ताचें तें एकवटूंक जेजू देवाची शेळी जावन ह्या संवसाराक आयलो. देखून जुवां म्हणटा ही देवाची शेळी म्हणून. मोगाच्यानो जुवांच्या वंजेलांत अध्याय 2:13 श्लोक जेजू देवळांत वेपार करतेल्यांक दवंडयता. जेजू देवळांत वेपार करनासले, वेपार करताल्यान जेजू नितळ करता, देवाळ नितळ करता. थंय आसलेल्या मनजातींक तो दवंडयता. देवळांत मनजाती तावन तें तो नितळ करता. मनजाती बरुल्यो त्यो मनजाती पुरो भायर घालता आनी देवाळ नितळ करता. जेजू मनजातींक तो दवंडयता. कित्याक जेजून त्या मनजातींक भायर घालें? कित्याक म्हळ्यार जेजूक आनी मुखार त्या मनजातींची गरज ना. सीन ऑफरींग ऑफ एनिमल्स, मनजातीक बली भेटोवची देवळांत गरज ना. पातकाचेर जय चोरूंक आनी मनशा फुळांचो सॅक्रिफीस, मनशा फुळाचो मनशांचो मनजातीचो मनजातीचो सॅक्रिफीस भेटोवन मनशांनी तांणी एक शेळी व्हरून देवळांत भेटोवन ती सॅक्रिफीस करची गरज ना. म्हळ्यार पातकाचेर जय चोरूंक, देवा थंय एक जावंक आनी मुखार जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत मनजातींची गरज ना. मनजातीक बली भेटोवची गरज ना. शेळयांक बली भेटोवची गरज ना. म्हणजे जो आल्या शेळयांक पुरा आनी भायर वचा तुमी हांगा सोरा म्हूण सांगता आनी शेळयांक तो भायर घालता. पुरा मनजातींक देवळांत मनजातीकान देवाळ नितळ करता. देखून जेजू थंय एक जाल्यार आमी जेजू थंय एक जाल्यार ताच्या सांगी रावल्यार देवा लागीं आमी एकवटता. देखून मनजातीची गरज ना. आमी आनी जेजू सांगाता रावचें, जेजू सांगाता आमी एक जावचें. ताच्या सांगाता रावल्यार देवा लागीं आमी एकवटता आनी पातकाचेर जय करता. आपल्या दोगां शीस संगी आसतना, जुवांव आपल्या दोगां शिसा संगी आसतना जेजू आपणा लागीं येवचें पळोवन जुवांव भोंवती सांगता, पळया देवाची शेळी, पळया देवाची शेळी म्हूण. शेळयेच्या रुपण्याचें सत तो पळयता. ह्या शेळयेच्या रुपण्याचें सत, हे बली भेटोवची शेळयेच्या रुपण्याचें, ते रुपणें ताची इमेज ताच्या मतीक येता आनी तो तें ताच्या फाटल्यान आसचें सत तो पळयता. देवळांत फारीकपणाची बली जावन भेटोवची शेळी जावन लोकांचे पातकाचे फारीकपण करतात. शेळयेक भेटोवन लोकांचे पातकाचें फारीकपण लोक भेटयतालो शेळयेक भेटोवन आनी देवा लागीं तांकां एकवट येता ती शेळी म्हणून. एका खुशेन जुवांव दोगां शिसां सांगता, पळया ही देवाची शेळी म्हळ्यार जेजू देवळांत ताकाच तो भेटयता आनी लोकांक तांच्या पतका वयर जय चोरूंक तो तांकां पतका वयर जय चोरशें करता. आनी दुसरें कितें म्हळ्यार देवा लागीं एकवटता. आमच्या पातकांत देव विंगड जाल्ले आमी पाता काडल्या क्षण देवा लागीं परतून आमी एकवटता. एका कुशीन जुवांव तांकां दोगां जाणां शिसां सांगता, पळया आनी देवा तावन वेगळा सार सपरेशन करच्या पातकाचेर जैत जोडा. ही शेळी पळया देवाची शेळी म्हळ्यार देवा तावन विंगड जाल्लें, देवा तावन सपरेट जाल्ली तुमी. आतां ह्या शेळयेक पळोवन ताच्या सांगात रावन ताचो पाटलाव करून तें सपरेशन जाल्लें पयस दवरून परतून जे देवा लागीं एकवट करा, पातकाचेर जैत व्हरा, वचा ताच्या फाटल्यान म्हूण आनी देवा थंय एक जाया म्हूण तो तांकां सांगता. देवा तावन वेगळा सार सपरेशन करच्या पातकाचेर तुमी जैत व्हरा. पळया देवाची शेळी म्हळ्यार देवा तावन वेगळा सार करच्या, सपरेशन करच्या पातकाचेर जैत व्हरा आनी देवा थंय एक जाया म्हूण जुवां भोंवती त्या दोगां जाणां शिसां सांगता. शीस ह्या एकवटाक अत्रेगान आसले, ह्यो एकवट तांकां जाय जालो. देवा थंय सपरेशन एकवटाक ते शीस आसयताले, दोग जाण शीस आसयताले. ती आशा तांचे ते आसली आनी तसो आनी सोम्याचो पाटलाव करचो आरंभ ते करतात आनी सोम्याचो पाटलाव करून घेतात. ते एकवटोंक अशें येतात जेजू थंय. जेजू फाटीं घुंवून तुमी कितें सोदतात? मेस्त्री तूं खंय रावताय म्हूण जेजूक ते विचारता. मेस्त्री तूं खंय रावताय? जेजू घुंवून विचारता, कोणाच्या फाटल्यान कोणाक काल सोदतात तुमी? काल सोदतात म्हूण. मेस्त्री तूं खंय रावताय म्हूण ते विचारतात.
जेजू म्हणटा एका संगणेंत 2 कमांडान दिता, दोन येया म्हणटा तांकां हे कमांड दिता. दुसरें तुमी येया आनी तुमी पळया, कम अँड सी म्हणटा जेजू. ते गेले, तो खंय रावता तें तांणी पळयलें, ते ताच्या सांगाता रावले त्या दिसा ते गेले आनी त्या दिसा ते ताच्या सांगाता रावले त्या दिसा. लोक हेरांचें आयकून जेजूचो फाटलाव करतात की, पूण जेजू कुडले थोडे फावटी लोक हेरांचें आयकून जेजूचो फाटलाव करूंक येतात, पूण जेजू कुडले तांची आशा परकिता जेजू. कसली आशा दवरून आयला, वॉट डिझायर दे हॅव, त्या विशीं जेजू विचारता. तुमी कितें सोदून आसात म्हळ्यार तुमी कितें आशा दवरून काडून आसात, ती आशा पूर्ण करूंक कांय सोदतात तुमी. तें जेजू तांकां शिकोवंक आशेता. तांच्या काळजान कसली आशा आली, तित्त आशा विशयंत जेजू तांकां शिकोवन दिता. तूं खंय जियेताय, खंय रावताय, तूं खंय जियेताय, खंय रावताय तें तांकां जाय. असो संकेत, तूं खंय रावताय म्हणल्यार असो संकेत काले म्हळ्यार तुका तुज्या भितर खालें तुका वडटा सोम्या, खली तुका येशचे प्रकटताय, खली वडणी तुजे भितर आसा ती खलें तुका वडटा. देवाच्या विशयान तितलें करूंक, लोकांचो इतलो मोग करूंक खलें तुका भितर वडटा. वॉट डिझायर ड्रायव्ज यू म्हणटा तें सोदून तूं खंय रावताय म्हळ्यार खली तुजे भितरली आसा, तुजी पर्सनॅलिटी खली, तूं कोण जावन आसाय हें जाणा जावंक ते आशेतात. जेजू तांचो फॉलोवींग आसलें ते जेजूचो फाटलाव करता. फॉलोवींग आसलें कॉलिंग जावन परिवर्तन करता. ते फॉलोवींग फाटल्यान ते वचून जेजूच्या फाटल्यान येतात. देखून जेजू फाटीं पळोवन पळयता तांचें फॉलोवींग आसलें फॉलोवींग न्ही कॉलिंग जावन परिवर्तन टर्न करता, बदलिता. ताका वैयक्तीक जाणा जावंक आपयता. तुमी येया वैयक्तीक जावन तुमीच जाणा जाया, तुमीच वैयक्तीक जावन कितें हेरांनी सांगाचें, तुमीच जाणा जाय हांव कोण गे म्हणून तांकां आमंत्रण दिता. इन्विटेशन ते स्विकार करतात, दोगी जाण शीच स्विकार करतात. ते येतात जेजू खंय रावता ते जेजू पळयतात आनी थंय रावतात. जेजू म्हणटा येया म्हणटा, खंय येयचे आमी, खंय येयचे, येया म्हण इन्विटेशन दिता. खंय येयचे तुमी, खंय येयचे, खंयचो जागो, खंय येयचे. जेजू म्हणटा म्हाका सुकण्यांक गोंठेर आसा आनी खोल्यांक माटी आसा, मनशा पुताक रावंक ते घर ना म्हणटा. तें म्हळ्यार खालें तर येया पळया म्हण येया म्हण खंय येयचे मागणेच्या सुवातेक पर्सनल प्रेयर करच्या सुवातेक. खंय मागण्यांत तूं एक जाताय जेजू, ती सुवात थंय जेजू आसल्या सुवातेक जेजू थंय तुका मेळटा. मागण्यांत गूंड मागण्यांत देव जेजूक जाणा जावंक मागण्यांत राव. येयात म्हळ्यार मागण्याच्या सुवातेक तुमी येया. तशें म्हळ्यार तांकां उगडापण जाता. ते येतात, जेजू पळयतात आनी जेजू सांगाता रावतात. आनी तें अशें म्हळ्यार तांकां ताचें उगडापण जालें. जेजू कोण म्हूण जेजूचें उगडापण जालें. जेजू कोण म्हूण तांकां उगडापण जालें आनी ते तांच्या अंतर्मळांनी तें उगडापण देंवता आनी रोमता, अंतर्मळांनी रोमता, तांच्या अंतस्करणान भरता तें. जेजू देखून मोगाच्यानो तेन्ना ते सांजो अंबावतीचो वांजेलान म्हणटा तेन्ना संजेचीं 4 वरां म्हूण. संजेचीं 4 वरां म्हळ्यार बारी अर्थ तो वेळ काळ बारी गरज. संजेचीं 4 वरां म्हणून जुवां म्हणटा आसतना ताका अर्थ बरी जावन आसा. कालें तें संजेचीं 4 वरां म्हळ्यार संजेच्या 4 वरार देवळांत बागलां उक्तें जावन स्तुती आराधना सुरू जाता, आराम जाता. स्तुती आराधनाचो वेळ संजे 4 वरांचेर हर एक दिसा देवळांत आराधनाचो वेळ तो. टेंपल वर्शिपाचो वेळ तो. आनी जेजू तो बावतीज म्हणटा 4 वरांचेर म्हळ्यार देवाची शेळी म्हूण दाखयता. संजेच्या 4 वरां म्हळ्यार टेंपलांत आराधना स्तुती बली सुरू आराम जाता. आनी मुखार ही देवाची शेळी हाची बली जाता. आनी मुखार म्हण जाती गरज ना, ही देवाची शेळी आमच्या बलिदान तें म्हूण. देखून आपूण तें पाप काडटा. परीकपणाची बली तो जेजू परीकपणाची बली ती आमकां पातकाचेर जैत दिता. आनी देवा लागीं एकपटची बली आनी ही जेजू म्हूण तो दाखयता. वसा ताच्या फाटल्यान हांव घाल्याक आनी म्हूण. आनी मुखार तो तुमकां तुमच्या जिणेचें सल्वासांव तो म्हूण दाखयता. जेजू वैयक्तीक संभाशणाद्वारे तांकां देवा तावन वेगळा सारकडचें सगळीं पयस करता, पाताक पयस करता. वैयक्तीक संबंदाद्वारे संभाशण करता ते उलावण्याद्वारे. म्हण जातीची बली आनी गरज ना. म्हण जातीची बली जेजू एक म्हण जातीची बली भेटयना. पूण जेजू कितें करता म्हळ्यार
संभाशणा वरवीं लोकांक तांकां देवातान वेगळ्या सराच्या सगळें पयस पाताक पयस करता आनी लोकांक देवा लागीं एकवटायशें करता ताच्या उलाण्यांत संभाशणांत ताका साक्ष दिवचे ते शीस फुडें सरतात ते शीस ताका साक्ष दिवंक ते शीस फुडें सरतात जेजूची साक्ष जेजूक साक्ष दिवचें म्हळ्यार ह्या पवित्र पुस्तक जाणा जावचें मात्र न्ही सोड पवित्र पुस्तक वांजेल जाणा जावचें मात्र न्ही क्रिस्ताक साक्षी हांव क्रिस्ताची साक्ष म्हळ्यार क्रिस्तांव संप्रदाय जाणा जावचो पाप साहेबान बरयल्ली परिपत्रां पुरो वाचून बैपाट करचें मात्र न्ही क्रिस्ताची साक्ष म्हळ्यार जेजू विशीं हेरांनी कितें म्हणटात तो कितें म्हणटा वो कितें म्हणटा ती कितें म्हणटात म्हणून आयकोवचें मात्र न्ही आनी हेरांचो भावार्थ जेजूची साक्ष म्हळ्यार हेरांचो भावार्था विशयी आयकून हो तशें म्हणून ती मात्र साक्ष न्ही हेरांच्या भावार्थाच्या विशीं आयकोवचें मात्र न्ही क्रिस्ताची साक्ष म्हळ्यार वैयक्तीक म्हजी साक्ष म्हजो आनी क्रिस्ता मदलो संबंद ती म्हजी साक्ष जेजू ते म्हजो बळवून संबंद आसा घट संबंद आसा ती म्हजी आनी जेजू मदली साक्ष ही साक्ष म्हळ्यार ताका गरज आनी गरज म्हळ्यार खालतेपण साक्ष म्हाका कितें म्हणटा म्हाका कालतो करता ह्युमिलिटी आसा करता म्हजे थंय मगच्यानो ते साक्ष म्हणटा आसतना जे साक्ष म्हळ्यार जेजू थंय आसलो संबंदान घट जावचें हांव जेजू थंय बळादीक संबंद जेजू थंय म्हजें रिलेशनशीप विथ जिजस क्रायस्ट तें रिलेशनशीप म्हजें थंय स्ट्रॉंग जालें ना बळवंत जालें जाल्यार त्या जेजूच्या संबंदांत हांव बळवंत जालो जाल्यार तीच म्हजी व्हड साक्ष हांव खंय गेल्यार तीच म्हजी साक्ष देखून मोगाच्यानो ताका एक एकटी एक बरो जाणटो मेस्त्री आसलो त्या मेस्त्री लागीं वसाचे आनी आमी ताचे तावन मस्त जणवाय जोडीचे आनी ताचे तावन ताका आमी एक बळवंत साक्षी जायचे म्हणून ते एक जण बुदवंत मनीस ताचे लागीं येतात ते एक जण येतात त्या बुदवंत जाणट्या मेस्त्री लागीं सगळे त्या संवसारांत तो जाणटो मेस्त्री नांवाडीक जाल्लो तो बरो आत्मीक जाणटो म्हणून सगळे ताका वळखताले ताचे ती अपार जानवाय आसा म्हणून लोक वळखतालो देखून ते एक जण ताचे लागीं येतात ताच्या लागीं येतात आनी तो मेस्त्री तांकां सवाल करता तुमी हेरा वरवीं हेरान सांगलें आयकून हेरा वरवीं तुमी हांगा आयल्यात की या तुमचेच वरवीं तुमी बिकॉज ऑफ यू तुमचेच वरवीं तुमी तुमच्याच तकेन तुमी हांगा आयल्यात म्हूण सांगता एकलो सांगता हांव हेरांनी इतलें सांगलें गी म्हाका तुका पळय बगले दुकान हांव तुजे सरशीन आयलां म्हूण जायत तूं आयल्या बरी तूं आयल्या वाटेन फाटी वच तुका हांगा रावंक अवकाश ना म्हूण सांगता दुसऱ्या कडेन सरता दुसरो त्या सवालाक जावता हांव म्हजेच तकी आयलो हेरांच्या कोणाचें आयकून न्ही म्हाका बगलें हांवें तुजे लागीं येवचें आनी जन्माय जोडीचें म्हूण तुका हांगा रावंक स्थान ना म्हणटा तेला तिसरो म्हणटा हांव हेरांनी सांगलें मस्त आयकता नरगता तो आनी नरगोन एक जाप दिता हांव हेरांनी सांगलें तुजे विशयान सांगलें मस्त आयकलां तें आयकून आनी म्हजेच तकी म्हाकाय बगलें म्हजेच तकी म्हाका बगलें या तुजे लागीं राव या जाणा राव म्हाका दोनीय आसा हेरांचें आयकलें म्हजेच तकी हां इल्लें कुतुहाला क्युरियोसिटी म्हणजे तें कुतुहाला क्युरियोसिटी म्हजे लागीं आयलें आनी इल्लेशें म्हजे लागीं देदच परी हाका कारण तुजे लागीं येवंक मागीर तुका सोदून काडचें म्हणलें म्हाका एक कलेन सोदून काडचें पिशें म्हजे लागीं मस्त आसा कोणें काल सांगलें तें म्हाका सोदून काडचें म्हणलें एक पिसाय ती पिसाय म्हाका हांगा ओडून आयली आज आनी हेर इरादे आसल्यान थोडे हेर इरादे आहा थोड्यान हेरान हांव आयकल्लें क्युरियोसिटी कुतुवाला आनी मागीर म्हजेल्यान देदेस्पर मागीर म्हजी पिसाई खालें कोणें सांगलें सोदून काडची पिसाई आनी हेर इल्ले थोडे इरादे ओट्टूक घालना ओट्टूक मेळोन हांव हांगा ओडून आयल्या बरें हांव आयलां म्हूण आनी मेस्त्रीन जाप दिलें तर तूं हांगा राव तुका जाता तूं म्हणजे तुका हांगा जागो आसा म्हज्या सांगात राव म्हूण दोगांक वच म्हणटा ते दोग जाण गेले हाका थंय एक्सपिरियन्स बगूंक थंय मेस्त्री सांगता शिस्तावन बगूंक ताका रावयलें क्रिस्तांव बगूंक हें एक सगळें जाय हें सगळें जाय आमकां हें मात्र तें मात्र म्हणून सिंगल पॉयंट करून दाखोवचें ताणें म्हाका विचारतना तुवें जेजू बगला वय बगला हांव मागणें करता एक मागणें मात्र केलें बसून म्हजेतल्या मागणें आमचें वांजेली हांवें जाणा जावंक आसा हांवें देव जेजूची सेवाय करूंक आसा आनी हांवें दिल्लें काम हांवें करूंक आसा आनी हेरांक हांवें हेरांची सेवाय करूंक आसा आनी इगर मातये शिकोवची सतां पाप साहेबान बरोवची परिपत्रां हांवें वाचूंक आसात नियाळ करूंक आसात ध्यान करूंक आसा हें सगळें जाल्यार हांव क्रिस्ताक एक साक्षी जाता साक्षी म्हूण सांगल्यार ताका ताच्या लागीं संबंद साक्ष जावन आसा जेजू लागीं असो घट संबंद
जेजू लागीं म्हणजे तर संबंद म्हाका घडटा ती एक साक्स. जेजू लागीं संबंद नासतना उतरांनी पोकळ उतरांनी जेजू साक्स दिवंक जायना. थोडे जेजू कुशीन संबंद दितना मागण्या टायम दितना जेजू लागीं एक जावनात, जेजू कोण म्हूण सोदून काडूंक ना. हे खंयचे बूक वाचून ताचे पेक्षा व्हडलो सर्मा बांदून लोकांक मागटा येतात. तशें केलें जायना. जेजूची एक साक्स, जेजूचो संबंद म्हूण सांगल्यार तो संबंद जेजूची साक्स. देखून ताका येंत म्हणून सिंगल आन्सर म्हज्यान ताका हें तोय विचारतालो वय जेजूचे म्हाका संबंद आसा म्हणून हांवें सांगलें जाल्यार कशें गे म्हूण विचारतालो. तेजो आमी ताका सांगचें पडटा हांव बायबल वाचता. बायबल वाचल्या कारणान संबंद जालो गी. बायबल सकडी वाचता बावडतनातले वाचतात बायबल. मागणें इल्लेशें बसून मागणें केल्या जेजू संबंद जालो गी. सेवा डायरेक्टर आनी तो प्रिंसिपल जाल्ल्या कारणान जेजू संबंद जालो गी. देखून सगळ्यो संगती सांगात लागलो एक पॉयंट करून दाखोवंक जायना. सिंगल पॉयंटाचेर देवचो संबंद आसा करूंक जायना. सगळ्यो संगती आसा करूंक. कित्याक क्रिस्ताक बगूंक ताका ह्युमिलिटी हाडटा तुका. क्रिस्ताक बगतना ती क्रिस्ताचो संबंद म्हाका ह्युमिलिटी हाडटा म्हळ्यार ल्हानवीकपण म्हजें तें हाडटा. ती ह्युमिलिटी आयिल्ल्या तक्षणां म्हाका एट्रॅक्शन आकर्शण जाता जेजू लागीं, वांजेला लागीं आनी देवाच्या उतरा लागीं मागण्या लागीं आकर्शण येता. ह्युमिलिटी आयिल्ल्या कारणान तें हाडटा. आनी जुआंव बावतिस्ता बरी नॉट नोईंग कळीत नासलें जुआंवक जेजू कोण कळीत ना. कोण कशें कळिता ताका सर्गीन जावन आयिल्लो म्हणून जेजू ताका कशें कळिता. जेजू सांगता तो जुआंव रावल्लें खंय ना. जुआंव ताच्या घरा आलो जेजू हांगा आलो. देखून जेजू सगळी नॉट नोईंग ताका सगळी कळीत नासलें जेजू विशयांत. देखून ताका कळीत नासलें. तें कळीत नासलें एक ह्युमिलिटींत जेजूक जाणा जावंक. देखून जेजूचें आकर्शण म्हजें घालतेंपण, म्हजें कळीत नासलेंपण, जेजू लागीं आकर्शण हें सगळी सांगाता घालतना हांव जेजूची साक्स जाता. म्हजी साक्स हेरांक जेजू लागीं हाडटा गी. थोडी फावटी मतीक येता आमच्या थोडीं म्हणटात म्हजी साक्स हाची साक्स हेरांक लागीं हाडटा गी. या म्हजी साक्स हेरांक जेजू तावन पयस करता. हेरांक जेजू लागीं हाडटा गी, जेजू लागीं हाडटाय गी या जेजू तावन पयस व्हरता तुजें हें पळोवन. देखून कॉन्ट्ररी तुजें कावंटर विटनस जाताय गी. तूं कावंटर विटनस जावन जेजू हेरांक पयस व्हरताय गी. हें चिंतप चड बरें न्ही. चड हें चिंतचें हांव जेजू हेरांक जेजू लागीं हाडटा गी हेरूंक जेजू तावन पयस करता गी हें चिंतप चड आनी ताचेर मांडो घाल्यार बरें न्ही. हें म्हाका युगो सोडयता. म्हजो युगो थोडे आज म्हणटात हांव लोक भरता, हांव गेल्यार लोक भरता, लोक तितलो युगो हें गर्व हें आमच्या खातीरचें हांकार हें गर्व दाखयता. हें चिंता पडटा. जोखून चड लोकां हेर लागीं हाडटा गी हेरा लागीं हाडूंक हांव प्रयत्न करता गी म्हणलें हें चिंतप बरें न्ही. हें देखून हें काल करता हें चिंतप चड लोक जेजू लागीं हांव हाडला गी म्हणटाना म्हजें परफॉर्मन्स हांवें वत्तू दिल्ल्या जाता. हांव परफॉर्मन्साक वत्तू दितां. हांव करून दाखोवचें, सदां करून दाखोवचें, सदां म्हजें परफॉर्मन्स थोडे उलयता पळय व्हडलें परफॉर्मन्स इतल्या जाणांक हांवें जेजू लागीं हाडलां इतलें परफॉर्मन्स हांवें तशें केलें अशें केलें वत्तू दितात. परफॉर्मन्साक हांवें वत्तू दिल्ल्या जाता. तूं वत्तू खाल्याक दिताय. संबंदाक वत्तू दिचें जेजू लागीं संबंदाक. तुजें परफॉर्मन्स न्ही. परफॉर्म आमी करी इल्लें परफॉर्म करिचें, इल्लें करून दाखयचें, कारबारान करून दाखयचें. पूण सगळ्यांक कारबाराक तूं वत्तू दिवंक जाय. आमी वत्तू जेजूच्या संबंदाक दिचें. तो संबंद म्हाका आसा. तो संबंद आसा करतना म्हजें तें जेजू तें आकर्शण येता. देखून वांजेलाची काणी म्हाका अर्था बरी जावंक जाली. केदाळ म्हजो संबंद जेजू लागीं सोडलो गे. वांजेलाची सगळी वांजेल सांगता ती काणी जेजूची चरित्रा म्हाका म्हजो स्पिरीट त्या स्पिरिता लागीं हें करता, कनेक्ट जालो. आनी शिसांकी शिसांपैकी एकलो एंड्रू तो दोवता आनी पेद्रूक सांगता. आनी पेद्रूक हांवें क्रिस्तांव पळयलो म्हूण आपण हाडटा जेजू लागीं एकल्याक हाडटा. तो पळय मिशनरी जालो तो. जेजूक मेळ्ळ्या तक्षणा तो साक्स जाल्ल्या तक्षणा आनी एकल्याक ताणें जेजू लागीं हाडलो. तो मिशनरी जाता. देखून हांवें ताचें कार्ड वगडायलें. तो त्या मनशान म्हाका एरोप्लेनार हें कार्ड दिलें म्हाका विजीट कर म्हणून. तें कार्ड हांवें वगडायलें. ताची वळख हांवें वगडायली, ताचें कॉन्टेक्ट वगडायलें. पूण त्या मनशान म्हाका एक चिंता मतीन घालें. जेजू लागीं तुका पर्सनल रिलेशनशीप आसा गी. जेजू लागीं तुका वैयक्तीक संबंद आसा गी. त्या संबंदान म्हजे भितर जेजूचो संबंद ताच्या एका सवालान जेजूचें संबंद म्हजो घट केलो आनी म्हजें थंय बदलावण हाडली. आंतरीक पयन म्हजें थंय वाडयलें आनी जेजू म्हजो पर्सनल सेवियर, म्हजो सोडवणदार म्हणून ताच्या लागीं म्हजो संबंद घट केलो. देवाचें उतर आमकां खलतेपणान जेजू लागीं आकर्शण हाडून दी आनी आमचो संबंद जेजू लागीं घट करूंक जेजूची
कृपा आनी दया सदांच आमकां मेळून दी. मागण्याच्या स्पिरितान भरून जेजूचो संबंदाक वत्त दिवन आमी दीस येताना जेजू लागीं एक जावन जेजूचे साक्षी आमी जावया. हो क्रिस्तांवपणाचें लक्षण. आमेन. दिव्यवाणी